मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सरकार म्हणटा उदकाक लागून भिवपाची गरज ना, पूण वास्तववादी परिस्थिती सांगता एक वेगळीच काणी. लोकांचो उदकाक लागून वनवास चालूच, हे जनहितात जावपाक लागला जारी. राज्यांत अपघातांची माळ चालूच. मुखेलमंत्र्याची गाडी ना सुरक्षीत जाल्यार साधारण प्रवाशांचे कितें, लोक मागतात जाप. कारापुरात तणाव निर्माण, पुलिसांनी तांकां आडयले प्रवेशदाराचेर. हे घडणुकेक हुकुमशाय म्हणत तांणी विरोध चालू दवरपाची केल्या प्रतिज्ञा. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वेगान वचप, मद्यपान करून गाडी चलोवप, धोक्याची ओव्हरटेकिंग. गोंयचे रस्ते चड्यान चड आतां ह्या घडणुकांक लागून फामाद जावपाक लागल्यात. नेमाक आडनदर करून जिवाक धोको निर्माण जाला. बेपरवा मोटर चालकान मुखेलमंत्र्याच्या गाडयेक लेगीत सोडले ना जाल्यार साधारण प्रवाशांचे कितें, असो प्रश्न गोंयकारां मुखार नेमान येत आसा. दर दिसा गोंयांत आनीक एक अपघात, आनीक एक जखमी, आनीक एक कुटुंब सोंपिल्ल्याची खबर आयकूंक येता. रस्त्याची परिस्थिती चड करून दोशी आसतना जायत्या अपघातांत एक सामान्य घटक आसता, मनशाची आडनदर. अतिवेग, धोक्याची ओव्हरटेकिंग, चुकीचे वटेन गाडी चलोवप आनी येरादारी नेमांक उक्तेपणान आडनदर करप हे नित्याचे दृश्य जाला. महामार्गा सावन गांवांतले रस्ते मेरेन मोटारी चालक भौशीक रस्त्यांक वैयक्तीक रेस ट्रॅक म्हण चडांत चड मानपाक लागल्यात. हालींच मुखेलमंत्र्याच्या कॅनवॉयाचो आस्पाव जाल्ले घडणुकेक लागून ते हुस्के फकत वाडत चल्ला. नशेन चलोवपी गाडी काफयेक धोक्याची लागीं आशिल्ली अशें सांगतात. ताका लागून रस्त्याचेर शिस्त आनी राज्यभर बेपरवा करून पिवन गाडी चलोवपाची वाडत आशिल्ली संस्कृताय हांचे विशीं गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. ताचे परस वायट म्हटल्यार ड्रायव्हर पुलीस हवालदार आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. मागीर मद्यपान करून गाडी चलोवपाची भिरांत, एक समस्या जी पयस वचपाक न्हयकार दिता. परत परत मोहीम आनी अंमलबजावणी ड्रायव्ह आसून लेगीत कांयचो फायदो ना. ताचे परिणाम चड करून दुख्खाचे आसतात. निरपराधी रस्तो वापरप्यांक सगळ्यान चड मोल फारीक करचें पडटा. सप्तकाच्या शेवटाक उत्सवांनी आनी पर्यटकांच्या चड हंगामान परिस्थिती वायट जाता, जेन्ना पिवन गाडी चलोवपाचे अहवाल वाडपाची प्रवृत्ती आसता. तरी लेगीत जायत्या नागरिकांचो वाद आसा की अंमलबजावणी उरता ती फकत व्हड अपघाता उपरांत वा खाशेल्या ड्रायव्हा वेळार दिसता. समीक्षक म्हणटात तातूंतले एक व्हडलें अपेस म्हळ्यार पुलीस कामान विसंगती. जागृताय मोहीम खूब प्रसिद्धी घेवन सुरू करतात. येरादारी मोहीम कांय दीस मथळे तयार करतात आनी मागीर सामान्यताय परतून येता. मोटारी चालकांक रोखडेच कळटा की धरपाची शक्यताय चड करून उणी आसता. येरादारी पुलीस वेचून काडिल्ल्या वाठारांनी आनी विशिश्ट काळांत केंद्रीत उरता. जाल्यार हेर कडेन उल्लंघन नियंत्रण नासतना चालू आसा अशें थंयचे लोक आनी रस्त्याचे सुरक्षेच्या कार्यकर्त्यांनी परत परत दाखोवन दिला. अंमलबजावणी सतत न्हय तर केन्ना केन्नाय जाता अशी समजूत परत परत गुन्यांवकारांक फकत धैर्य दिता. ताचो परिणाम म्हळ्यार धोक्याचे चक्र. अपघात जातात, जागृताय मोहीम जाहीर करतात, थोड्याच वेळा खातीर अंमलबजावणी चड खर जाता आनी मागीर फुडली दुख्खद घडणूक जाय मेरेन लक्ष हेर कडेन वता. मुखेलमंत्र्याच्या काफयेचो आस्पाव आशिल्ली नियर मिस आपत्ती बगर सोंपली आसूं येता, पूण तातूंतल्यान एक व्हडली समस्या उक्ती जाली. गोंयांत फकत जागृतायेचो उणाव सोंसना. राज्याक अंमलबजावणी, जापसालदारकी आनी रस्त्याचेर शिस्तबद्धताय हांचें आव्हान आसा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू. प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्यांनी गोंय राज्य पर्यावरण परिणाम मुल्यांकन प्राधिकरणाचो वांगडी आशिल्ल्या पर्यावरण संचालकाक मेळपाक आडायले असो आरोप केल्ल्यान कारापुरकाराक तणाव निर्माण जाला. पुलिसांनी तांकां प्रवेशदाराचेर आडयले आनी प्रकल्पा संबंधीचो हुस्को सादर करपाक मेळना असो दावो निदर्शकांनी केला. थंयच्या लोकांनी हे घडणुकेक हुकुमशाय मळा आनी विरोध चालू दवरपाची प्रतिज्ञा केल्या. आज आम्ही आता डायरेक्टर जो मेळा ताका ब्रीफ प्रभुदेसाय सरान ऑलरेडी केला की कित्याक टेक्निकल ग्राउंड्साचेर ताका इजी मॅन्डेटरी आसा, सगळे फॅक्ट दिल्लेले आसा. हो कारापुरा जर प्रोजेक्ट आयज इजी मॅन्डेटरी करीत जाल्यार गोंयांत सगळे एक स्टँडर्ड उरतलो, सेट जातलो की अशें जर प्रोजेक्ट फाल्यां जर येत जाल्यार ताका इजी मॅन्डेटरी उरतली. म्हणून सगळ्यांनी जशें अमीत बाबान सांगलां की सगळ्यांनी हितून सहभागी जावंक जाय. एक गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर मावंट करपाची गरज आसा
कारण अशें जर अंदाजून तरेन एफोर्डेबल हावसिंगच्या नांवान जर प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट येवंक लागले जाल्यार पयलींच आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब कमी आसा आमकां गोंयकारां खातीर हे हांकां उरलेले खातीर खंयचे दितले सो आजून आमी आतां वाट पळयता डायरेक्टराची तो कितें आमकां कन्वे करता तो पूण ताका एक सांगलां आमी त्या खुर्चेर जर कोण शर्मा वर्मा आशिल्लो जाल्यार आमी अपेक्षा करचे नासले पूण सुदैवान त्या खुर्चेर आमचो गोंयचो देसाय बसला सो म्हटल्यार त्या गोंयकार म्हणून तूं डिसिजन घेवंक जाय आनी तूं गोंयच्या भितर गोंयचें हित राखून डिसिजन घेतलो अशी अपेक्षा धरता तुजी म्हटल्यार वाट पळयता सकयल रावन गोयचो सगळ्यात व्हड प्रकल्प म्हळ्यार कारापूर सरवण गावात येवपी लोधा प्रकल्प गावची कॅरिंग कॅपॅसिटी नासून लेगीत 5 लाख स्क्वेअर मीटर परस चड जागेत हो हावसिंग प्रकल्प येता पुराय गांवकारांनी हाका निषेध केलो खरो पूण ह्या गांवकारांचे जैत जातले काय लोधा खाजगी प्रकल्पाचे आता वेळच थारायतलो लोधा प्रकल्पात प्लॉटांची किंमत कोट्यांनी विक्री जावपाची आसा लोकांचो लाखांनी स्क्वेअर मीटर जागो ह्या खाजगी प्रकल्पान घाल्लो लोधाच्या एकय प्रकल्पाक परवानगी मेळ्ळी जाल्यार सरकाराक आनीक मत मारतलो लोधाक खर विरोध करून सगळ्या विरोधी पक्षांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो हो विषय फक्त कारापूरच्या लोकांचो ना हो विषय गोंयच्या हिताचो आसा कित्याक एक जर हो कारापूरचो प्रोजेक्ट जर तर आज अप्रूव जालो जाल्यार ह्या सरकाराक आनी मोज मारतलो तांकां आनी अशें दिसतलें की गोंय आमच्या कंट्रोलान आसा आनी आमी जाय तें करपाक शकता हे सोडून आपलो जो आवाज आसा तो दाखयता आनी आयच्या दिसा पासून जेन्ना शुक्रार दीस हांगा येयले हांगा प्रोटेस्ट केलो जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा तांकां मेळोन सारकें सांगलें की कित्याक लागून हो प्रोजेक्ट कसो इलिगल आसा आनी कशें टर्म्साचेर तुमी एका स्टॉप करपाक शकता ते हें सगळें त्या दिसा सांगलें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टाचेय तांकां सांगलें तशेंच आमी CTPकूय मेळोन त्या दिसा सांगलेलें आनी जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आयच्या दिसा तेंची मिटींग ते घेतले म्हणून ऑथॉरिटीची आनी मिटींग घेवन तेजो कितें निकाल आसा म्हणजे ते कितें फुडें कितें स्टेप घेवपाक शकता ते आमकां कळयतलें म्हणून आतां ऑलमोस्ट 4 जाल्लीं आसा बट 4 जावन आतां आमी वचोन मेळोन येयले आनी तांकां एडेड पॉयंट म्हणल्यार बाकीचे जितले एडेड आमी घातलेले आसात लेटर्स घातलेले आसात कंप्लेन्स घातलेले आसा तेय तांकां एडॉन सांगलेलें आसा वॉटर उदकाची जी समस्या आसा तीय तांकां सांगलेली आसा आनी हें सगळें धरून तांकां आमी एक मागणी केल्ली आसा की तुमी गोंयकार आयज जो डायरेक्टर आसा तो गोंयकार आसा आनी डायरेक्टरान आयज चिंतपाक जाय गोंयचे फाल्यां वयरसून दिल्लीच्यान कोणीय येतले आनी ते कितें हाडून आमचेर थांबपाक सोदतले कितें हाडून आमचेर घालपाक सोदतले मात आमी गोंयकार म्हणून मातशें तरी काळजान हात घालून चिंतपाक जाय की बाबा कितें जातलें सो तांकां आमी सांगलां तेणें म्हटलां की आतां 4 सुमार मिटींग स्टार्ट करतले म्हणून आनी मिटींग जालें म्हणून कितें आसा तें आमकां कळयतलें म्हणून सो तितल्या पर्यंत आमी सगळे वाट पळयतले पूण तांकां हेंय सांगलां आमकांय फुडली जो वाट आसा ती पळोवची पडटली समज तुमी नेगेटीव सांगले तुमी अगेन्स्ट गेले जावं तुमी आनी कितें म्हटलें जाल्यार आमीय रेडी आसा गांवचे लोकूय रेडी आसा फुडें हो जो प्रोटेस्ट आसा तो फुडें व्हरपाक गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस गौतमी गांवकर आनी ओंकार देशप्रभू आता घेऊया एक ल्हानसो विसव पिसाओ उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो सरकार म्हणटा उदकाक लागून भिवपाची गरज ना जाल्यार वास्तववादी परिस्थिती एक वेगळीच काणी सांगता राज्यांत एके वटेन लोकांक उदकाक लागून रातची जागरणां करची पडटा कांय कडेन टँकराचो आदार घेवचो पडटा जाल्यार दुसरे वटेन उदरगत करतना पायपलायनी फुटप आनी उदकाची नासाडी जावप ही परंपरा पळोवपाक मेळटा मुळाव्या गरजांक लागून लोक इतली कळ सोंसतात खरेंच सरकार उदरगती कडेन राज्य व्हरता काय स्वताची उदरगत करता विचार करपा सारकी गजाल थिवी वाठारात एका कारीन पायपलायनीक धपको दिल्ल्यान उदकाची मुखेल पायपलायन फुटली उदकाचो प्रवाह इतलो नेटान आसलो की त्या सुवातेर धबधबो तयार जाल्ल्यावरी परिस्थिती पळोवपाक मेळ्ळी उदकाची नासाडी बरीच जाली मजगती दाबोळी माटवे हांगा उदकाच्या पायपलायनीचेर नव्यान बसयल्लो PWD वॉल्वाक सेगीत गळटी लागिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे दर दिसा व्हडा प्रमाणात पिवपाच्या उदकाची नासाडी जायत आसा तरी लेगीत खर पावला उबारपाची कसलीच चिन्हां मात दिसनात कोलवाळ वाठारात बरेच दिसा सावन उदक लोकांक सामकें मेळना PWD कार्यालयात बालद्यो घेवन धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी लेगीत तांणी दिल्ली पूण हे नारे ह्या मोर्चांक आतां उदका खातें भियाना वय गोंयचो उदका संसाधन मंत्री पुराय राज्या खातीर नळांचेर नियंत्रण दवरता पूण स्वताच्या फाटल्या आंगणातले नळ सुदारूंक शकनात शिरोडा मतदारसंघाचो भाग आशिल्ल्या बोरी हांगच्या शिरसयांतल्या थळाव्यांचे लेगीत तेच हाल जाल्यात तळसाय गांवांतल्या लोकांचेर लेगीत पिवपाच्या उदकाचे संकश्ट आयला
जाल्यार सावरदाटाच्या गांवकारांनी दिवचल हांगच्या उदका खात्याच्या कार्यालयाचेर धडक मोर्चा व्हेलो. बादे कोरगांव वाठारात उदकाची समस्या सतायता. गोंयच्या दर एक भागात ही समस्या पळोवपाक मेळटा. खंतीची गजाल म्हळ्यार उदक नासतना टायमार मात बिलां येतात. जाल्यार वास्को वाठारात इमारती भोंवतणी दूषित उदकाचो वाद जाल्ल्यान दाबोळी पर्यावरणीय दुर्लक्षाची धक्को दिवपी केस उक्ताडार आयिल्ली. देखून लोकांचे बरेच हाल जाल्ले. माणकुल्या गोंयांत लोकांक मुळाव्या गरजांक लागून हाल सोंसचे पडटा. हीच ती उदरगत जी लोकांच्या जिवार येवपाक लागला वय. लोकांनी सतर्क रावन आपल्या हक्का खातीर लढपाची वेळ आयला म्हणपाक अतिताय जावची ना. लोक बोवाळ घालतात पूण तांच्या दोळ्यार पानां पुसलेवरी कामां जातात. मागीर परिस्थिती जैसे थेच आशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. गोंयच्या धनगर समाजान तांचो एसटी आरक्षण वर्गात आस्पाव करपाची मागणी केल्या. धनगर समाजांत लोकसंख्या उणी आशिल्ल्यान तांकां एसटी आरक्षणाचो दर्जो मेळूंक शकना अशें केंद्रीय समाज कल्याण खात्यान पत्र धाडलां. आमचो हक्क आमकां मेळना जाल्यार आंदोलकाक आमी तयार आसात. समाजान थेट शिटकावणी दिल्या. एव्हरी टायम गव्हर्मेंट तांकां एसटी रिझर्वेशन दितले अशें सांगून फटयतात. तांची मागणी पुराय जाली ना जाल्यार ते उगी रावचे नात. धनगर समाजाचो अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकारान शिटकावणी दिली. साबार आश्वासना उपरांत लेगीत सरकाराची कांयच हालचाली मुखार येवंक ना. आमी दिल्ली वचपाकय तयार आसात. धनगर समाजान आतां आपल्या निर्णयार ठामपण दाखयला. आमी जे कितें खंयचोय गव्हर्मेंट आसूं, खंयचोय मुख्यमंत्री आसूं, खंयचो समाज कल्याण मंत्री आसूं किंवा कितें आसूं, आमी पाठ पुरवठा करपा खातीर फॉलोअप करपा खातीर आमी खंयच कमी पडले. टायम टू टायम आमकां कितें ना कितें तुटी येयी क्वेरीज येयी म्हूण आमचें उरप. पूण जेन्ना एक वराक 5-6 म्हयने पयलीं सगळी क्वेरीजाची आमी जेन्ना निरासन म्हळ्यार आमी सगळें क्लियर केल्लें आसा, तेन्ना आतां अशें जावपाकच जायना. आतां कित्याक लागून ट्रायबल मिनिस्टर अशें धाडलें आनी म्हणजे सारकें स्टडी करनासतना धाडलें काय कितें धाडलें तें कांयच कळना. म्हणजे जोर येता आमी परत आतां वचून मेळना सेमंत लेटर बऱ्यापैकी केल्लें आसा. न्ही आतां अशें म्हणून मेळना की हेज्या पयलीं केन्ना केलें ना तेमी. आज फर्स्ट टायम अशें केलां. हेज्या पयलीं जेन्ना 8 पब्लीक क्वेरीज अर्जियान काडल्यो तितले पब्लीक ट्रायबल मिनिस्टर आमी कम्युनिकेट केलें सारकी केलें जे अर्जियान म्हणलें अशें. फर्स्ट टायम अर्जियान रिजेक्ट करनासतना सुद्दां जे आयज ट्रायबल मिनिस्टरांनी अशें धाडलें आसा. म्हणजे की हे खंय तरी आमकांय समजना हें कशें घडलें तें. जाणून बसून जाता आमी कांय सांगूं शकना. कित्याक लागून घडलें तें समजना अजुनूय समजना. कित्याक आमी बी हेतून पडले आसा की आमी एक सायडीन आमच्या समाज बांधवांक सांगत आसा की आमचें जाता इतली वर्सांचें आमची मेहनतीचें फळ आमकां मेळटा. गेली 23 वर्सां आमी जे हें केल्लें पळय रावलात आमी आशेन पळयतात तो खंय तरी आमकां न्याय मेळटा अशें आमी आमच्या सगळ्या भावांक सांगत आसात. पूण शेवटी हे अशें सडनली हे येयल्लें आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमी वचून पयलीं मेळटले. आमचें डेलिगेशन आमी जशें आतां आमी हांगा मेळ्ळे हांगा ते मेळ्ळात 500-600 भुरगीं मेळ्ळे आसात. ते गोंयचे आमचे सगळे प्रमेण कार्यकर्ते आसात. आमी अशे लोक भरून हाडले नात. सगळे तालुक्याची कमिटी आनी सगळे प्रमेण लोक आसात जे आमचे जाणकार लोक आसात त्यांचे व्ह्यूज घेवपा खातीर तांकां आपयल्ले. म्हणजे त्यो काही गजाली आमी ठरयल्ले आसात. आमच्या टायमार जर आमची काही गजाली घडना तर फुडली पावलां आसतली. पूण आमकां ती पाळी येवची ना अशें आमकां दिसता. कित्याक तर आमी मुख्यमंत्र्यान वयतले. मुख्यमंत्र्यान पावल मारलें आसा. आमचो पयलीं आग्रह आसतलो तितले पयलीं म्हयन्या भितर तुमी एक आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत तें हें जावपा जाय जे आमकां चुकीचें रिजेक्ट केल्लें आसा तें तुमी दुरुस्त करचें पडटलें. तेजे उपरांत आमकां होम मिनिस्टर गृह मंत्र्या कडेन वचून आमकां आमचें डेलिगेशन घेवन वचून आमकां हेजेर चर्चा करची पडटली. जाल्यार ते सगळे जर आमी उलोवपाक वचत जाल्यार ते वेगळे खंयच्याय फायदे पडटले. म्हाका ते उलोवपा नाका. पूण आमचेर जेन्ना ते नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें गोंय धनगर तेन्ना सुद्दां खुबसो कळाव गेल्लो. तेजे भितर सुद्दां वचना. पूण जेन्ना आतां सुद्दां परत जेन्ना आमकां रिजेक्ट म्हणून आमी येयलो तेन्ना सुद्दां आमकां कळिल्लें ना. 2 म्हयने माहीत जाले कळ्ळी ना. जेन्ना आमची भुरगीं बेश्टे स्किमी लागून जेन्ना भितर गेल्ले आमचे स्किमी अटल आश्रयाच्या स्किमी लागून गेल्ले तेन्ना कॅज्युअली उलयता आसतना आमच्या हेणी म्हणलें आमचे सेक्रेटरी की तुमचो अहवाल तेन्ना कळ्ळें आमकां. दुसरे दिसा हांव वचून थंय बसलो ऑफिसाक तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो फायल काडल्यान त्यांनी 1 तारखेक रिजेक्ट केल्ली आसा. 8 तारखे हांगा पावल्या. ताबडतोब तेमी समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्याक धाडले आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडटलो. ह्या सप्तकांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिवंक ना. गोंयांत मुखेलपणान दनपारां उसरा आनी रातच्या वेळार हळुवार तो मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा.
पूण कसलोच खासा अलर्ट IMDन दिवंक ना. तापमानात उष्णताय जाणवतली. मंगळारच्या चडावत आणि उणे तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. पावसांत उणाव, हळुवार पावस, उष्ण तापमान, दमट हवामान, तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.